संतोष बोरीत काळजा आणि मोगा बोरीत एकवटा भक्तीन आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरात कैसर दोगवाते मोजे नावी संगी मेळटात कैसर हांव आसा सदां तांचे मोदेगार जेजूचे उतार आमकां प्रेरण दितले ताच्या नांवान आमी कितें मागता ते मेळटले संतोष बोरीत काळजान आनी मोगा बोरीत एकवटान भक्तीन आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरान संतोष बोरीत काळजान आनी मोगा बोरीत एकवटान भक्तीन आमी सर्या भितर देवाच्या मंदिरान बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवसमूह आणि पवित्र आत्म्याचो येवकार तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो. मोगाळ भावन आणि भयणीनो भावार्थांत आणि तशेंच बरवस्यान जियोन आमी एक विस्वासी साकोर जावंक आमकां आयची देवस्तुती आपोवण दिता. अब्राहमाक देवान आपयलो आनी अब्राहम कुशेन खाल जावन देवाच्या उल्याक पाळो दिलो आनी ताणें सांगिल्ल्या प्रकार ताचो घाव आस्त बोदीक हरयेकी सोडून तो गेलो. साराक बरी खबर तिच्या जिवितांत दिली. इजाकाच्या जल्माची खबर तिका पावली. आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकता देवाचें उतर शुभ वर्तमान जावन आसा. आमचे कामार आमी सर्गींच्या विशयाचेर बांदून दवरया कित्याक आनी तशेंच हांगासर आसतनाच आमी एक विस्वासी साकोर जावंक आयची देवस्तुती आमकां आपोवण दिता. मोगाच्यानो एक फिरगस कुटाम जावन देवाचे वेदिशी आमी बलिदान भेटोवंक जमल्या. आयची देवस्तुती भावार्थ तीर धरून विश्वासी साकोर जावच्याक आमकां उलो दिता. येवकरीस्त आमकां जेजून दिल्लें एक वर्तें दिरवें. सदांच सोम्याच्या वावरांत विश्वासी रावूंक खरी हातेरां जावंक आमकां आदार देखून ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान भक्तीपणी वांटो घेवन विश्वासी साकोर जावच्याक कृपा माग्या. त्याच प्रकार आयच्या दिसा आनी ह्या हप्त्यांत आतांच आमी आयकल्लें बरें कोण पुरो आपलो जल्म दिवस आचरण करता तांचे पासून मागोवंक तितलें मात्र न्हय. ह्या हप्त्यांत जर तर कोणाचो लग्न जिवीत असो वार्षिकोत्सव आसा पावशिल्ले दीस जाल्यार थोडीं जाणां म्हणे ह्या पावशिल्ल्या दिसांनी लग्न जाल्यांत आसतलीं आनी ह्या खातीर आमी तांचे पासून आमी मागोवंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार उडास दवरचो. म्हज्या भाव भयणीनो ह्या पवित्र रितीन पावते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां आमी आतां वळखून घेवया. आमचें उणेंपण आमची अस्कत काय आमच्या मोती काडून सांगात आमी म्हणया हांव पातके सरपदरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो जगण्यानुसार सांगता मनान चिंतून आनी तोंडानुसार वायट धर्मांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां वो म्हजो अपराध वो म्हजो गोड अपराध ह्या पासून म्हज्यो सदां संकार मरी
सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमचे स्पेस्परा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमचे काकुळत करूं आनी आमचे पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकुतकर, सोमिया काकुतकर, प्रिसा काकुतकर, प्रिसा काकुतकर, सोमिया काकुतकर, सोमिया काकुतकर. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी, सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया, सर्वपदवेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिनवासता, तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वागणता. सोमिया जेसू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्या स्फुरता, सोमिया देवा देवाची शिडये, तू संसाराचे पाप काढताय, आमची काकुतकर. तू बापाच्या उजव्या बोशान आमचे मागणे मारून घे, ती त्या पवित्रत्या सांगाती, देवा बापाचे महिमे. जेसू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थूया. सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा बापा म्हण तुका उलो मारूंक आमी धैर्य घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमचीं काळजां अदीक अदीक भर आनी अशें तुवें बसयलेलें दायज आमी जोडिसें कर. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जाणव्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. ती रात आमच्या पुर्वजांक फुडें स्खळीत केल्ली, कित्याक आपणें कसल्या सपुतांचेर विस्वास दवरलेलो म्हूण जाणा जावन तांणी धैर्य घेवंक जाय आसलें. तुजी परजा प्रमाणीक मनशाच्या सडवणेची आनी आपल्या दुस्मानाच्या नासाची प्रतीक्षा करीत आसली. कित्याक तुवें आमच्या पूर्व दुस्मानांक क्यास्त लायली तेन्ना तुवें आमकां तुजेशी आपोवन महिमेवंत केली. आशिर्वादांनी तशें अकंतांनी तुज्या भगेवंतांनी वांटो घेवन जाय म्हूण बऱ्या मनशांच्या भगेवंत भुरग्यांनी
गुप्ती बलिदानां भेटयलीं आनी एका मनान हो देवाचो कायदो म्हूण मानून घेतलो. हाचे आदींच ती आपल्या पुर्वजांची स्तुती गितां गावंक लागल्लीं. देवाचें उतार हें. व्हड उपकार. सर्वेस पोरान आपले दायस्कर घेतला तो लोक भागी. सर्वेस पोरान आपले दायस्कर घेतला तो लोक भागी. नीतिवंतानो सर्वेस पोराक उल्हासाची गीतां गाया. विदे काळजाच्या असली स्तुती सोपता. जी परसा सर्वेस पोरूस आपलो देव म्हूण वळखाता. जे परजेक आपले तायसगण ताणे विसल्या ती खरीच भागी. सर्वेस पोरान आपले दायस्कर घेतला तो लोक भागी. सर्वेस पोर जाल्यार आपली भयभक्ती आसलेल्यांचे आपल्या विश्वासी मोगाचेर बरवस्तेल्यांचेर जतनेन नदर घालता. तोच तांकां मरणांतली निवारता. दुकोळाच्या काळार तांचो जीव वाटयता. सर्वेस पोरान आपले दायस्कर घेतला तो लोक भागी. आमी सर्वेस पराची वाट पळोवन आसा. तो आमचो आधार आनी आमचे डाल. जसो तुजेर आमचो विश्वास सर्वेस पोरा तशी आमचेर देवू तुची दया. सर्वेस पोरान आपले दायस्कर घेतला तो लोक भागी. सर्वेस पोरान आपले दायस्कर घेतला तो लोक भागी. एब्रेवांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. बाबा भयणीनो, भावार्थ म्हळ्यार आमी बरवसोन आसाव त्या संगतीचो तारो आनी आमकां दिसना त्या संगती विशान आमकां आसा ती खात्री. भावार्था वरवीं आमचे पुर्वज देवाक मानवाल्ले. भावार्था वरवीं ते आब्राहमान देवाच्या ताळ्याक पाळो दिलो आनी आपणाक 10 मेळसो आसलो त्या गांवाक वचोंक तो भायर सरलो. आपणें खंय वेचे म्हूण ताका कळीत नासलें जाल्यारी आपलो स्वंत गांव ताणें सोडलो. भावार्था वरवीं बसयल्या गांवांत एक परदेशी कसो एक तम्मान तो जियेलो. देवाचे 30 बासवणी घेतले इजाक आनी जाकोबी अशेंच जियेले. कित्याक देवानच येवजिल्ल्या आनी बुन्यादी फातोर घालून बांदून हाडिल्ल्या शहरांत जियोंक आब्राहाम राखोण आसलो. भावार्था वरवीं सारा गर्भे जावचे सकत मेळिल्ली. आवय जावची प्राय तिका उतरली तरी आपणाक बासवणी दिल्लो देव विश्वासी म्हूण तिणें लेखलें. ह्या भावार्थाक लागून मोरोंक लागीं पावल्या एक मनशा तावन मळबा वयल्या नेकेत्रां बरी आनी दर्या वेळेचे रेवे बरी मेजूंक जायना तितली संतत उपजाली. भावार्थ सत ही सगळीं मनशां मरण पावलीं. देवान बासयलें तें तांकां लाबोंक ना जाल्यार
ते सगळें पयसतावन तांणी पळयलें आनी ताका स्वागत दिलो. आपूण संवसारांत परकी आनी वाडसोरी म्हूण तांणी उक्त्यान सांगलें. अशें सांगतली आपलोसो म्हणलो एक गांव आपूण सोदून आसात म्हूण स्पश्ट दाखोवन दितात. आपूण सोडून भायर आयलीं त्या गांवा विशयान ती चिंता करीत आसलीं जाल्यार थंय फाटीं वचोंक तांकां कसलो पुनी संदर्भ मेळटो. पूण ती सकड एक उत्तम गांवाक म्हणजे सर्गींच्या निवासाक आशेतलीं मनशां. देखूनच देवाक तांचो देव म्हूण आपयतना तो लजना, कित्याक ताणें तांकां एक शहर तयार करून दवरलां. अब्राहाम देवान ताची परिक्षा केल्ल्या वेळार भावार्थान आपल्या पुता भेटोवंक लागलो. बासवण्यो ताका लाबल्यो जाल्यारय आपल्या एकल्याच पुताक भले भेटोवंक तो तयार आसलो. त्याच पुता विशयान देवान म्हणलें, इजाका मुखांत्र तुजी संतत हांव स्थापीत करतलो. मेल्ल्यांक जिवंत उठोवची पदवी देवाक आसा म्हूण ताणें लेखलें. देखून मेल्ल्यांतलो जिवन जाल्ल्या बरी तो ताका पाटी मेळ्ळो. देवाचें उतारे. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, 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 Alleluia. जागृत रावा, आयती रावा, कित्याक मनशा पूत खंयच्या वेळा येतालो तें तुमी नेना. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोहे आसो. भाग्यवंत लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, ल्हानशा हिंडा तूं कांय भिये नाका. तुमकां आपणाचें राज दिवंक तुमच्या बापाक बरें दिसलां. तुमच्या आस्त बुदेक विकून मेळ्ळलो दुडू दान धर्म करा. पोरण्यो जावन पिंजनां तसल्यो चिरयो करा. सर्गीं सराणां तसलें दिरवें पुंजया. थंय सोर सरशीन येना, सानस खांतोवन विबाड करिना. कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळीजी आसतलें. तुमचे कामार बांदा आनी तुमचे दिवे पेटोवन धरा. आपलो धनी फाटीं घरा येवन दारार बुडयतना तक्षणां तें उक्तें करतल्या साकरा बरीं तुमी जाया. लग्नाच्या जेवणाक गेल्लो आपलो धनी केदाळां फाटीं येता गाय म्हूण ताची ते वाट पळोवनच रावतात. आपलो धनी फाटीं येतना जाग्यार रावन तयार आसात ते साकोर बागीस सय. खरेंच हांव तुमकां सांगतां, धनीस आपलें कामार बांदतलो आनी तांकां जेवणाक बसोवन मोदें भोंवून तांची सेवा करतलो. आपलो धनी मोद्यानेर वा फांत्यार येतना जागे आसात ते साकोर बागीस सय. उगडास दवरा. सोर आमच्याच वेळार येता म्हणून गरसो धनी जाना आसुल्लो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर पडूंक तो सोडतो ना. देखून तुमी आयते रावा, कित्याक तुमी चिंतिनातल्या घडये मनशा पूत येतलो. तो वळपेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, सोम्या, ही वपार तूं आमकांच की हेरां सोमेस्तां की म्हणून सांगताय. सोम्यान जाप दिली. तर धन्यान आपल्या घरदाराची कापडदारी घेवंक आनी आपल्या कुलकारांक वेळा वेळार पोड मेजून दिवंक नेम्यारलो पातयेनेसो आनी बुदवंत कारबारी म्हळ्यार कोण तो? आपलो धनी घरा फाटीं येतना आपलें काम करून आसलोलो साकोर बागीस सय. सतस हांव तुमकां सांगतां, तो ताका आपल्या सगळे आस्तीचो कारबारी करतलो. पूण तो नौकार म्हजो धनी फाटीं येवंक आनीकी वेळ आसा म्हूण चिंतून आपल्या साकरणेक कश्टीत जाल्यार आनी आमाल सडता पर्यान पियोवन पडत जाल्यार त्या साकराचो धनी तो ताची वाट पळोवन
नातल्या दिसा आनी ताणें चिंतिनातले घडये येतलो आनी ताका कठीण शिक्षा लायतलो आनी अविस्वासांची गत ताका थारायतलो. आपल्या धन्याची कुशी जाना आसोनी ती पाळूंक तयाराय करिना तसल्या नौकराक मारून बुडयतले. पूण आपल्या धन्याची कुशी नेना आसोनी जर कोण शिक्षा फावो जावची तसली करणी करीत तरी ताका थोडेच मार पडटले. कित्याक जाका चड दिलां ताचे लागचें चड घेतले आनी जाका अदीक चड दिलां ताचे लागचें अदीक चड फाटीं विसारतले. देवाचें उतार हें वाकणी तुका क्रिस्त. पुनर्जिवंतपण जेजू क्रिस्तांतय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी खंयच्याय कामाक ह्या काम सोदून वेताव जाल्यार ह्या इंटरनेटांत आमी पळयताव जाल्यार हर एक काम खंयसर आमकां काम मेळचें जाल्यार थंयसर इंटरव्यू आसा. इंटरव्यू नासतना खंयचेय कामाक नेमाक कोणीच करिनात. खंयच्याय वेवहारा शेतांत जावंक पुरो रक्षण शेतांत जावंक पुरो मिलिटरी शेतांत जावंक पुरो बँकाच्या कामाक या इस्कॉलाच्या कामाक हर एकल्याक इंटरव्यू करता आसतना तांचे मार्क्स आनी ताणें कितें पुरा केलां तें हर एक चॅक करतात. आनी प्रत्येक जावन ह्या मनशाक पळयतना तांकां कळटा वो विस्वासी रावत गी, प्रामाणीकपणान काम करीत गी, आमचो संस्थो मुंदरसून वसत गी या आमचो संस्थो बुडोवन वसत. आनी अशें ते पळयतात. कित्याक तो कितलो तो प्रामाणीक आसा म्हणून पळयतात. थोडे फावटी आमकां कळीत आसा सेक्युरिटी आसा आमच्या व्हडल्या व्हडल्या राजकीय मनशांक आनी पुरा. आनी थोडे फावटी ते कितले विस्वासी आसात ते आमकां कळीत आसा. कित्याक जावंक पुरो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तांकां तांच्या रक्षक आनी अंगरक्षक आनी सेक्युरिटीनींत तांकां मारिल्लें आसा. आनी ह्या म्हणटा आसतना कितलें विस्वासपण आसा, कितलें धन्या कडेन बऱ्यापणान आसात, धन्या कितले मर्याद दितात, धन्या कितली गौरवान पळयतात हें हांगासर दिसून येता. आयच्या सुवार्तेंत आमी पळयलें पातयेनेचो आनी विस्वासीचो साकोर धन्या तावन केदाळां शाबासकी जोडटा. सबार फावटी मस्त जण मस्त वर्सां एकाच संस्थ्यांत एकाच इगर्जेंत जावंक पुरो मिरोण जावन या आनी कितें बटलेर जावन थंयसर आसतात. तांकां वडिलां कडेन आनी तांचे कडेन बरो संबंद उरता, विस्वासपण आसा आनी तांचें प्रामाणीकपण ते पळयतात. त्या देखून जेजू आनी कितें सांगता कितें गी, धणी येवचो वेळ तो नेना तरी आपली जबाबदारी तो विस्वासपणांत सोंसणीकायेंत तो करता जाल्यार ताका शाबासकी पाठयतात. जर तर धणी ना म्हणून आळशी रितीन ताचें काम करनासतना फेना पोंदा बसून या न्हिदोवन आनी कितें टायम वेस्ट करून तो वचत जाल्यार धनी येताना ताका पळयता जाल्यार तो धन्या कडेन विस्वासी नातुल्लो साकोर म्हणून ताका बगता आनी थंयसर संतोश खंडीत जावणी ना. आनी जर तर तो विस्वासीपणाचो साकोर जाल्यार थंयसर संतोश आसता आनी धनीच साकराची सेवा करतलो म्हणटा आनी ताका शाबासकी दिता. कित्याक तो साकोर निदान आसतना कितें ताका जबाबदारी दिल्या, कितें ताका काम दिलां तें बऱ्या तरान तो पळयता. कित्याक तो संस्थो या ताचें कितें ताका तो खंयसर तो काम करता तें मजेंच म्हणलें बरी ताका तें बगता आनी त्या प्रमाणे तो तें काम करता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमचो विस्वास आमचो भावार्थ तसल्या साकरा बरी जाय. अब्राहमाक देवान आपयता आसतना अब्राहम म्हणलो, हे देवा हांव म्हातारो, म्हाका प्राय जाल्या, खंय वेचें हांवें, कालें करचें म्हणून. ना, देव म्हणटा वोस आनी थंय हांवें सांगिल्ल्या गांवाक तूं वोस. आनी तो म्हणटा हांवें कशें, म्हाका कळयत ना,
त्या लोकांची म्हाका वळख ना, हांवें तांचे कडेन कितें उलोवचें. देखून देव म्हणटा, अब्राहमा भिये नाका, हांव आसां तुजे सांगाता, हांव तुका धैर्य दितलो, हांव तुका राखतलो, कित्याक तूं म्हज्या नांवीन तूं येताय, त्या देखून तूं केदींच तूं भिये नाका म्हणटा. आनी सारा की पळय, उपरांत तिच्या उतर प्रायर तिका एक भुरग्याचें, चरक्या भुरग्याचें देणें तिका फावो जावचें तसलो विस्वास तांचे थंय आसा. आनी देव ताका कितें तो फरमायता, कितें देव एका मनशा कडेन करार करता तें तो दवरता. मनीस आमी जाल्यार आमचे लागीं थोडे पटी अविस्वास आसता, बेजबाबदारी आसता, आमी थोडे पटी कितें सांगता तें करिना, तें आमी दवरिना. जाल्यार आमचो देव तसलो देव न्हय, कित्याक तो विस्वासी देव जावन आसा. आमचेर तो भरवसो दवरून आमकां तो सांगता, तुजे लागीं म्हाका भरवसो आसा, तूं हांवें सांगलें कर म्हणून अंतस्करणांत ताचो ताळो आमकां आयकता. आनी त्या प्रकार आमी जिवीत मुंदरसून व्हरूंक आसा. कशें अब्राहमान सारान तांच्या उतर प्रायर तांणी केल्लें, देवाक तांणी तो खालते जाल्ले, देवाचें उतर तांणी आयकोण आनी देवान सांगिल्लें, तुजी संतती दर्यांत आसच्या त्या रेवे प्रास चड हांव करतलो म्हणून. न्हंयत म्हणून सांगूं ना, न्हंयत उणी रेव आसा, दर्यांत आणखी आसा, दोडत्या मापान आसा. त्या देखून दर्यांत आसले बरी हांव तुजी संतती वाडयतलो. आनी आज देवान तें वाडयलां आनी मुखारी देव आमचे तावन ती संतती मुंदरसून व्हरता. आनी देवाचें काम ह्या संवसारांत जाता खंडी जावनी बऱ्या तरान जाता. आनी तें देवाचें काम मुंदरसून व्हरता, कित्याक देव अब्राहमाक सांगले बरी आमकांय तेंच सांगता, हांव आसां तुमचे सांगता, भिये नाकात, भिये नाका तुमच्या कश्टांत, भिये नाका तुमच्या भलायकी बरी नातिल्ल्या वेळार, भिये नाका तुमच्या दुबळिकाय वेळार, भिये नाका तुमच्या दुखांत, हांव आसां तुमचे सांगी म्हणून. तेंच तें उतर आमच्या काळजांत मोगाळ भावन आनी भयणीनो, हर एका दिसा हर एका घडये म्हणले बरी आमच्या कश्टांत, आमच्या सलवण्या वेळार, आमच्या प्रायवंत आमी जाता आसतना आमकां कितेंच करूंक जायनातल्या वेळार आमच्या काळजांत तेंच तें देवाचें उतर आसा जंय अब्राहमाक सांगलें, भिये नाका हांव आसां म्हणून. त्या देखून मोगाळ भावन आनी भयणीनो, दनयान साकराचें मोल धरचें ह्याच संबंदांत तो कसो आसा गे म्हणून, तो कशें करता गे म्हणून, ताचें प्रामाणीकपण कशें आसा गे म्हणून. त्या देखून ह्या संवसारांत आमचें जिवीत केवळ 4 दिसांचें आसतलें. हें 4 दिसांचें संवसारी जिवीत जेजू दनयाचो पातयेचो साकोर जावन कसो जियेलो, तशेंच आमकांय तसो अवकाश दिला. आमी दनयाचे, देवाचे, जेजूचे साकोर जावन आसा. आनी आमी खालत्यापणान आनी तशेंच विस्वासीपणान आमचें जिवीत जियोवन, भावार्थाचें जिवीत जियोवन आमी एक विस्वासी साकोर सदांच जावया म्हणून आमी मागया. आमेन. उबे रावया. सतमंता देवाक, बापा, सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या सुताक आमच्या सुमिया जो पवित्र गर्भे सोबलो ओंकार जल्मलो ताणे कस असले ताका जोडलो तो मेलवान ताणे केलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो सर्गाक चडलो सर्व बापाच्या उजव्याक बसला तांचे नेलांची मिसळून घेतलो सतमंता पवित्र आत्म्याक कॅथोलिक सभेक भक्तांचो एककार पातकांच्या मोक्षाने कुडीचे जेवणपण सस्ताचे जिवीत. आमेन. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, आमी देवाची रचना जावन देवा कडेन आमी सदांच मागता आनी मागता आमच्यो विविध रितीचे विनवण्यो, आमची मागणी ताच्या पांयां तळी सदांच आमी दवरता. आज आमी भावार्थांत कितें मागता, भावार्थांत विस्वासान आमी ताच्या पांया मुळार दवरिल्ल्या हर एका आमच्या मागण्याचेर, आमच्या खासगी मागण्याचेर देवाची आशिर्वादां खंडीत पडटलीं आनी आमकां तो फावो करतलो म्हणल्या विस्वासान आमच्या सगळ्यांच्या सुमेस्तांच्या नांवी आमची आतां मागणी देवाच्या पांयां तळी उबारुया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, पुवी सभेच्या मणेरांनी तांचे ताबेन आसची पद्येची जतन बऱ्या गवळ्याच्या स्पिरितान करूंक तांकां तुज्या कृपे देण्यानी बर म्हूण मागता.
बापा आमचे मागणे ऐक. राजकारभाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांनी तसेच मुखेल्यांनी तांचो अधिकार लोकांच्या बरेपणा खातीर तसेच समाजाच्या अभिवृद्धीक घडसूंक बरें मन दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. भुरग्यांनी आनी युवजनांनी तुजे जाणवायन बर तांच्या जिवितांत तुजो अनुभव जडोवंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्व पिढ्यांस्ताचेर आनी प्रायंतांचेर तुजी काकुळची दिश्ट घाल. तांची पिडा सोसूंक आदार, तांच्या मतीक समाधान आनी कुडीक भलायक लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. एकुरिस्ताच्या मेजा बोवरी हजार जाल्ल्या आमी सर्वांनी आमच्या जिणेंत तुजें येवजन सोदून काण त्या दिशेन सोमकोंक तुजो आदार दिन म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. थोडो वेळ मौनपणे रावन आमची खासगी प्रार्थना देवा थंय उबारुया. भोव दयाळ आनी भोव मोगाळा बापा, तुवें अब्राहमाक केल्ल्या खरा रसो तुवें उडास दवरलाय आनी आमकांय तशेंच तूं कर. तुज्या दुर्बळ्यांक तूं खंडीत जावनी सांडी नाका. सर पिडेस्तांक, सर अंतुळणार आशिल्ल्यांक, आस्पत्रेंत आशिल्ल्यांक, दुबळ्यांक, हर एकल्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. त्या खातीर आमी ही मागणी तुज्या पांया मुळा उबारल्यांत. सर्गींच्या बेसांवाच्या शिवरांनी आमकां तूं तें धाड आनी आमकां तूं संतोश कर आनी आमकां बरे जिणेंत तूं लाभय आमी मागता त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात. आमेन. याचका सांगाता ओपून दिता तुका काणिकी आमची. स्वीकार करून बापा लाभय आमकां कृपा देणी सर्गींची. ये बापा दयेन घे काणीक आमची. ये बापा दयेन घे काणीक आमची. उडो ताका सोरो भेटयता तुका काणगे ये बापा. ह्या काणिकान मोग आमचो आटापून आसा बापा सर्गीच्या. गे बापा दयेन गे काणीक आमची. गे बापा दयेन गे काणीक आमची. उड्या वयना सवे सर्व आमचे तुका आमी दिता. भुरगीं तुजी जावून खुशी तुजी पाळून जियेवंक दी आदार. ये बापा दयेन गे काणीक आमची. ये बापा दयेन गे काणीक आमची. माग्या भाव भयणीनो, आमचें हें बलिदान सरपदरा देवा बापाक मानता तसलें जावं दे म्हण. येतच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या निक्या पोसबेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुज्या काकुळतेन तुंस आमच्या हातांत घालताय. तुज्या पदवेन ती बदलताय आनी आमच्या सर्वनेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासू. पातका वरवीं तुजीं भुरगीं तुजी इश्टागात सोडून पयस गेल्लीं, तरी तुज्या पुताच्या रक्ता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याच्या पदवेन तुवें तांकां परतून तुज्या वेंगेन घेतलीं. जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बराबर तूं बापा संपूर्णायन एक, तशेंच तीं संपूर्णायन एक जावच्याक तुज्या पवित्र सभेन तूं तांकां येवंक कोरताय. तुज्या जिनसवार कर्तुवांनी तुजी जानवाई वाकणच्याक तूं तांकां तुजी परजां जावंक आपयताय. तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय. देखून देवदूतांच्या सर दळबारां सांगाते संतोषान आमी तुजे स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय 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 जय. ओ सर्गी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. ओ सर्गी तुका जय 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 जय. ओ सर्गी तुका जय जय जय. बापा कोरस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेती तावन अस्तमते पर्यान तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक आशा परजा तूं जमयत तसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची आज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समारंभता. तो परदीन जालो त्या राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पोंची. त्याच परें जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सगट परगटुया. सोमी जेजू मेलो, जेजू
जीवन जाला जेजू नव्यान एकलो जेजू नव्यान एकलो बापा आमच्या सुडवणे पसो तूं तुज्या पुतान सुसलेल्या कश्टा मरणासो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपणासो आनी सर्गार सडण्यासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलियन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टका जडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां त्याच पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मे तुका भेटयलेलें साश्टीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये मोव बागेवंत आंकवार मरेच्या जुजातीच्या पतीच्या तुज्या बागेवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्तसाक्षींच्या आसिसीच्या सान फ्रांसीस आनी सान क्लाराच्या आनी समेस्त भक्त संघाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळूं तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास दवरता बापा ह्या बले वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसारात शांती आनी तारण पावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या सकरां फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या आनी पेद्र पावल आमच्या गोळी बापाच्या सांगाता पळय सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणिया बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परचे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भोंवडटांत आनी प्रिती मोगांत तीर कर तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे कणवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे ते एकठांय आमच्या मरण पावल्ल्या भावां भयणींक आनी तुजे इश्टगतीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या राजान घे थंय आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणाक सरपदवेदार बापा सर वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पविसा तुझे राज आमकां ये तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगो
सर्वेस्परा सर वाईटांतली आमकां निवार दया करून या जिवितां स्वस्काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणे बरवसनात रगतल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळतीन सर पदकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक त्रास सोडकी पोतली आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी ह्यो कोटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं माया मोगसान येवकोटसो गुरुत जावन एकामेका शांती पाठोवया देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती आमकां शांती दी पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता वस्तू जेजू आमकां बरवसन आनी भावडतांत जियोन बरो एक विस्वासी साकोर जावंक आमकां आपयल्लो ह्या ताच्या जेवणाक आमकां सर्वांकी ह्या वेळार आपोवणें मेळ्ळां आमी जावन आसा भागी म्हाका पावना पूण तुज्या उदकान म्हाका भलायकी मेळटली सोम्या तुका अद्रैता तुझ्या येण्यान दादोस जाता सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगात तुजो हांव आशेता विश्वासी तूं मोगाळ सोम्या म्हाकाय विश्वासी राखल्या विश्वासी तूं मोगाळ सोम्या म्हाकाय विश्वासी राखल्या सुखांत दुखांत पिडेंत भलायके एक मात्र आदार तुये सोम्या सोम्या तुका हांव अद्रैता तुज्या येण्यान दादोस जाता सोम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगात तुजो हांव आशेता सांगात तुजो दैवीक अनुभव मोगा एक सर्गी आनंद सांगा तुजो दैवीक अनुभव मोगा एक सर्गी आनंद पोसण्या
तुझ्या दादोशी जाता मैमे बोरी तू ये क्रिस्ता सोम्या तुका हांव अत्रेका तुझ्या येण्यान दादो जाता सोम्या मुजा तुये काळजान मुजा जिये सांगा तुझो हांव आशेता तुझे रगत नितळ करता आमकां पातकांतली सोडयता तुझे रगत नितळ करता आमकां पातकांतली सोडयता मरणा काळखांत बरवोसो दिवन उजवाडायची वाडगण्या सोम्या तुका हांव अत्रेका तुझ्या येण्यान दादो जाता सोम्या मुजा तुये काळजान मुजा जिये सांगा तुझो हांव आशेता पुण्य वायना दिताय तुका देवाक साक्षी बागहे म्हाका पुण्य वायना दिताय तुका देवाक साक्षी बागे म्हाका सोवळ्या मोज्या राया सर्गीच्या सांबाळ म्हाका हिडा तुझ्या सोम्या तुका हांव अत्रेका तुझ्या येण्यान दादो जाता सोम्या मुजा तुये काळजान मुजा जिये सांगा तुझो हांव आशेता प्रार्थुया मोगाळ बापा तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला ताचे वरवीं आमकां थाराण मेळों आनी तुज्या सताच्या उजवाडांत आमी थिरारायन जियो हें आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवें सर्वेस्पर तुमचे सोबें आसूं तुमचे सोबें आसूं आनी सरपद वेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाची वळख कर दैविका कुर्ती आम्ही वंदन करया दैविका कुर्तीक नमान करया दैविका कुर्तीक आम्ही अर्घा दिवया दैविका कुर्तीक स्तुती करया जेजू तूं सडवंडार काकुर्तीचे रूपणे देवान धाडला ते वरते देणे जेजू तूं सडवंडार काकुर्तीचे रूपणे तुझे ताण वाढता मोग बोगसाणे तुझे ताण वाढता मोग बोगसाणे बेतलेमान जल्माल्या गरीब देवा माट्या निक्षेप जाल्ल्या राया कुर्सार मेल्या
अमर राजा उड्यान गुपी जीवन दन्या दैविका कुर्ती आम्ही वंदन करया दैविका कुर्ती नामान करया दैविका कुर्ती आम्ही अर्गा दिव्या दैविका कुर्ती स्तुती करया जेजू तू सोडवंडार काकुळतीचे रूपणे देवान धाडला ते वर्ते देणे जेजू तू सोडवंडार काकुळतीचे रूपणे तुझे ताण वाळटा मोग बोगसाणे तुझे ताण वाळटा मोग बोगसाणे कुर्सार मेलोय तो रगत वाळोन वेग मारताय पात्या कारोन सुडका दिली सांकळी तुटोन कृपा धाडटाय सर्गी तावून दैविका कुर्ती आम्ही वंदन करया दैविका कुर्ती नामान करया दैविका कुर्ती आम्ही अर्गा दिव्या दैविका कुर्ती स्तुती करया जेजू तू सोडवंडार काकुळतीचे रूपणे देवान धाडला ते वर्ते देणे जेजू तू सोडवंडार काकुळतीचे रूपणे तुझे ताण वाळटा मोग बोगसाणे तुझे ताण वाळटा मोग बोगसाणे बोकाळ पुत्रा सवे ओंकार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेने निवारण काम सेवा आमच्या दुश्मनांचे बापाची आणि पुत्राच्या निभोगी रत्नाचे नाव आमेन